आयतारा चिखले पंचायतीच्या ग्रामसभेन साबार विशयांचेर उजवाड घालून चर्चा जाली। चिखले जावपी गाळ उसपाचेर गार्बेज प्रश्नार ग्रामसभेन चर्चा जाली। न्हयांचे राष्ट्रीयकरण करताना चिखले दर्याक कांयच हानी जावची ना म्हण पत्र पंचायतीच्या वांगड्यांनी चिखले सरपंचाक सरकाराक बरोवपाक सांगला। आरडी एक्सको खातीर चिखलेच्यान जॉन डिसिल्वा। आम्ही हॅपी की चिकालीम पंचायत has passed a resolution on the nationalization of rivers. आमची गोंय सरकाराक अजून तेजें म्हत्व कळलेलें ना की हे नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स पळय आहा ते आमकां कितले वायट जातले ते। आमचे पळय हक आमचे आयज न्हंयेचेर आहले, सोय न्हंयेचेर ते आयज सेंटरान आपणाच ताब्यात केल्ले आहा। आमचे पळय ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहा, आमचे शेतकामती आहा, जांची बांद हे न्हंयेचेर आहाय, तांकां सगल्यांक प्रॉब्लेम जातलो कित्याक हेजे मुखार हे तो इम्प्लिमेंट जायत जाल्यार तांचे परमिशन घेवपाक सगळ्याक आमकां गुरगांव वयचें पडटलें, सेंटराक वयचें पडटलें आनी सेंटराच्यान केन्नाय बी आमचे तिसरी बी काडटाय तसली एक्टिविटी बंद करून जातली। आमी मागता गोंय सरकारान तो MOU पळय सायन करचो म्हण पळय CMान पळय फाटीं एसेंब्लीक म्हणलां तर खूब पयलीं ते स्टडी करून घेवचें, लोकांक विश्वासान घेवचें, आमकांय बी दाखोवचें कितें आहा ते MOU कित्याक गोंयची दुर्दश जावपाक जायना। फायदो तर आहा जाल्यार सायन करचो, ना फायदो आहा जाल्यार ताणें ताबडतोब बंद दवरचो। आम्ही एक रेजोल्यूशन पास केला एक ग्रामसभा चिकालीम ग्रामसभान जे इंडियन वॉटरवेज एक्ट आमकां एप्लाय करता आमचे गोंयचे 6 रिवरांक। सो आमकां कांय गोंयकारांक लोकांक बरें जावपाचें कांय ना। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबडी, ऑन द कॉन्ट्ररी our rights are going to be extinguished. The villagers' rights are going to be extinguished by applying this act to us. We will not have access to our rivers, we will not be able to use our fields the way we are planting and doing it now. And if they do dredging, all the banks of the rivers are likely to collapse, which will create a lot of destruction of the village and lot of mess in the community. आता आम्ही ते ग्रामसभाक रेजोल्यूशन घेयलो आहा, सो आमी रोखडे जाता तितली बेगीन ते फॉवर्ड करताय कित्याक आमकांय नाका गांवां लागून कितें बरें जाता न्हू तेंच आमकां जाय। तेचें कितें ऑलरेडी आमी मिनिस्टरा कडेन मिटींग घेयलो आहा। आतां आमी इतलो टायम आमी आतां तूं जाणा आमकां एअरपोर्ट बोगलेक आहा आनी आमी कांय करूंक शकनाय, हुंयी ना हुंयी पूण आमी मॅनेज कोत्ताय। सो कोंगनादूय आमकां हेल्प कोत्ता, ना न्हू तेंचोय व्हडलो हात आहा हितून आमकां हेल्प करपाक। सो तांकां आमी सांगलां आनी एक 2 ते 3 म्हयन्यांनी आमचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो। ऑलरेडी व्हेकल आमकां मिनिस्टरान दीत म्हणल्यार आनी आमी हावज टू हावज डस्टबिनूय दिवपाक आहा, तें प्रॉब्लम आमचें जाता तितले बेगीच्या बेगीन सॉल्व जातलें।